एक एक उतर जे पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा तें उलोवन कहे भाशेन जेजून जें आमकां सगळें तयार करून दवरलां तें आमकां दिसती पडटलें आमच्या जिवितान. आर्गां तुका बापा, वखाणी तुका बापा. पवित्र आत्म्या ह्या घडयेचे तूं हिंगासर आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आनी हें जें शिकोवन तूं आमकां शिकयतलोय तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां दिता. तुवें भोव सोंपी केल्याय म्हणून जें एक उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सरता तें तुजें उतर म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आनी सगळें जें बरेंपण ह्या उतरान जोण एकल्याक आमकां मेवलां, जें कितें आमकां मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपा खातीर आमकां एक काळजाची एक मोनाची कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. थँक्यू जिजस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. खंय हा सगळीं? खंय हा सगळीं? आशिर्वादीक? सगळीं आशिर्वादीक? आर्गां जेजूक. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवपाक जाय. आमी तर उलयना आमकां मेळना. आतां तुमी हिंगासर येयल्या तुमकां कितें एक तुमचो कितें एक आवडो आसतलो न्हू. पूण जो कितें आवडो आहा तो देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा जाल्यार आमी आनी हुस्के खोती काडची गरज आहा? कितल्या जाणांक हुस्के खोती येता? जायते फावटी आमी हें उतर उलयता, उतर म्हणटा, पूण मनान कसलें चिंतना? हुस्को खोती न्हू. आमकां जायती आमी मागणें कोत्ता, पूण आमचें मागणें कसलें जालां काय? देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक ना जाल्यार आमी सुरवात करूंक जाय न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें मागणें जावपाक. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमी मागतात 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 पूण आमी कहें मागता तें आमकां खबर आसना. थँक्यू जिजस. मागणें करूंक जाय पूण कहें करूंक जाय? देवाच्या राज्या प्रमाणे एक सिस्टम आहा. आमी आमकां जाय तशें आमकां कितें शिकयलां तशें कोत्तात न्हू. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तक होजाया 4:6 कितें म्हणटा? म्हज्या पोरजेचें निसंतन जालां. कित्या खातीर? देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून. जायते फावटी आमी हें उतर आमकां भोव लागीं आहा आमी म्हणटात, पूण खरेंच काय आमी त्या उतराची वळख घेतल्या? आतां आमी आमच्या घराब्यांनी रावता, आमची जायती फॅमिली वांगडी आहात न्हू. तुमी तांकां वळखता सारकी सारकी वळखता न्हू. कशी वळखोंक पावल्यात? उलोवन टायम सारून. तेच भाशेन देवाच्याय उतरान आमी टायम सारपाक जाय. ओ फकत आमकां कितें जाय म्हूण आमी उतर उलोवपाक जाय? जायते फावटी आमी अशें कोत्ता न्हू, आमकां कितें जाय नेटान सारकें उतर उलयतात न्हू. आनी मागीर मेवतकूच कितें? हॉलिडे घेता. हॉलिडे तुमी तुमी बरीं भुरगीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो देवाचें उतर म्हणटा. कॅन वी गो टू होजाया 4:6? थँक्यू जिजस. हालेलुया. होजाया 4:6. कितें म्हणटा? माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लॅक ऑफ नॉलेज. म्हजे परजेचो नाश जाला म्हजी वळख ना म्हणून. बिकॉज दाव हॅज रिजेक्टेड नॉलेज. कित्याक परजेची नाश जाला? कित्याक तेंच्यांनी नाकारल्या जी देवाच्या उतराची जाणवाय आहा ती नाकारल्या.
I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. कितें म्हणटा हिंगासर? कितें सोजमणी मेवता? आमच्या भुरग्या बाळांकूय नाकारतलो. कित्याक उतर जावन आसा एक बी न्हू. जरी तर ती बी आमी आमच्या जिवितान किल्लोत घातली, तीच बी आमच्या भुरग्या बाळाच्याय जिवितान किल्लोन येतली न्हू. आमी तर किल्लोंक घालीत ना जाल्यार भुरग्यांक कशें मेवतलें तें बी? मेवचें ना न्हू. ऑटोमॅटीक मेवता ना. भुरगीं कोणा कडसून शिकता? आवय बापाय. भुरगीं पयलीं घरान सुरवात जाता. सो घरान आमी पयलें देवाचें उतराक पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. जायते पावटी आमी दिना, पूण आतां आमकां खबर आहा आमी दिना जाल्यार कशें ह्या उतराची वळख ना जावन आमचें निसंटण जाता पळय तें. ही आतां खबर आसतना आमकां आनीक वळख घेवंक जाय ही तुमकां दिसना? आनीक आमी टायप सारपाक जाय न्हू देवाच्या उतरान. प्रेज गॉड. आमी जायते पावटी मागणें करता आमकां कितें जाय आमच्या चिंतना प्रमाणें मागणें करता आनी आमी हुस्केय धरता. पूण देवा कडसून येता काय ते हुस्के खोती? ना. हुस्के खोती कोणा कडसून येता? सैताना कडसून. कशें येता? चिंतनांनी येता. तो येवन तुमच्या फुड्यान उबो रावता आनी सांगता मागीर कोणाचेर धरलेलें आहा? आमचेर. तो जाता तितलो येतलो पूण ताका नाकारपाक आमचेर आहा न्हू. आमी ते एक्सेप्ट करता वो आमी ताका नाकारतात ती. पूण जायते पावटी आमी कितें जाता आमी इतली चिंतनांनी सारकी मिसळ जाल्ली आसता तो कितें सांगता तें आमकां ह्या उतरा बरोस सोद दिसता. तो सांगतात तो हे न्हू आमकां. तो आमकां बरें दाखयता न्हू आपली फोट जी घेवन येता तो. कशी सांगता? बरे भाशेन सांगता न्हू. रागान सांगता. रागान सांगलें जाल्यार तुमी तेजें आयकता आसली. तो बरे भाशेन एंट्री मारता. पूण आमकां कळोंक जाय जे चिंतना आमकां येता ती सैताना कडसून येता. तें सोत ओ ती फोट हें आमकां कळोन येतलें जाल्यार आमकां उतराची वळख आसप भोव गरजेची. आमकां तर उतर खबर आहा आनी उतरा आड तो फोट घेवन येयलो जाल्यार आमकां कळटलें न्हू की तें उतरा आड आसा. पूण आमकां उतर जें सोत आहा तेजीच वळख ना तेजी खबर ना जाल्यार आमकां कळटलें ना. आनी तो जेन्ना येता तेन्ना आमच्या मनान येता. सगळी चिंतना तो दाखयता. आतां हिंगोर बसल्यान तुमी तुमच्या मतीन कितें येता? घरा कडलो उगडास बी येता? ओ कितें काम आहा ती येता? येयना न्हू. वेरी गूड. म्हणजे तुमी सारकी हिंगासर एटेंटीव आहात. देवाचें उतर कालसून आयकतात न्हू. खूब कितें भावान आनी भयणीन शिकयलां न्हू. फायद्याक पडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जायते पावटी आमकां कितें दिसता देवाक आमची व्हडली मागणी जाय. जाय व्हडली मागणी? नाका न्हू. आमी फकत सादी उतरां उलोवपाक जाय आनी आमकां कितें जाय तें आमी उलोवन घेवपाक जाय. तें ऑलरेडी आहा आमच्या आत्म्यान आहा. पूण तें आमकां भायर दिसती पडटलें जाल्यार तें उतर आमकां उलोवंक जाय न्हू. उलयनासतना घडटलें ना. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना काळोख आसलो तेन्ना देवान कितें म्हटलें? उजवाड जा. काळोख आहा तो उजवाड जा कित्याक म्हणूंक ना तेणें? काळोख दिसतालो पूण तेणें कित्याक म्हणूंक ना? दिसना तें उलयलो. वेरी गूड. आमी कित्याक उलयता दिसता तें? प्रेज गॉड. आमी कित्याक उलयता? आमी ह्या संवसारान रावता पूण आमी ह्या संवसाराची न्हू. आमी ह्या संवसाराची आमी थोड्याच टायमाक आहा हिंगासर. आमचें सारकें डेस्टिनेशन हूंय स्वर्गार. हिंगोर आमी बेश्टी आहात. आमी संवसारान रावता पूण आमी ह्या संवसाराची न्हू. पूण तुमचेर धरलेलें आहा. तुमी कितें मानून घेता? तुमी ह्या संवसाराची?
तुमी तर ह्या संवसाराची जाल्यार तुमी संवसार सांगता, संवसारांसून कितें आयकोंक येता तेंच पाळटलीं. जरी तर तुमी भावार्थान स्वत मानता की आमी ह्या संवसाराची न्हू, आमी देवाच्या राज्याची, जाल्यार देवाच्या उतरां आड येता ते तुमी कोचची ना. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. सैतानाचें काम कितें? फकत आमकां फोट सांगपाक. तो येता आमकां नाडूंक न्हू, पूण आमचेर दल्लेलें आहा, आमी नाडून घेतात काय? प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. जायते फावटी आमी मागणें कोत्ता, आमकां व्हडली, आमकां दिसता चड मागणें केल्यार देव आयकतलो कहें न्हू. दिसता कोणाक तरी? म्हाकाच दिसता, म्हाका दिसतालें. सगळें जें आमकां आमी वाडल्यान कितें करून येयल्या तेंच केलें जाल्यार आमकां दिसता की आमकां आमचें मागणें देव आयकतलो. पूण देवान ऑलरेडी आपल्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरलेली आहात. हालेलुया. एफिशियन्स 1:3 आमकां सांगता न्हू, गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ सम स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग म्हणटा, ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. पूण आमकां स्वत मानपाक कित्याक आगोड जाता? उतराची वळख ना आनी आमी दिसता तितून चड स्वत मानता न्हू. सारकें न्हू? आमच्या जिवितान अह्यो जायत्यो एरियाज आहा, हूंय जोण एकल्याक आसता एरिया, आमी त्या एरियान आमकां चड उतराची गरज आसता. पूण आमकां कितें दिसता, आतां आनीक कांय बरें पडना, आनी कांय जावपाचें ना. पूण ह्या उतराक पदवी आहा. तुज्या जिवितान कितें चलता तें सगळें देव जाणा. आमकां मागपाची कितेंच गरज ना, पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें मागणें करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. आमी हें उतर जाता तितलें उलोवपाक जाय. पयलें म्हटल्यार आमी स्वत मानपाक जाय हें उतर. आतां एफिशियन्स 1:3 कितें म्हणटा? गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. तूं स्वत मानताय तुका एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंगान देवान तुका आशिर्वादीक केला म्हणून? ओ सैतान तुज्या मतीन उलयता तुका हें ना तें ना, कहो तूं सगळ्या बेसांवांनी भरलेलो आहाय, ओ कहें तूं सगळ्या बेसांवांनी भरलेलें आहाय? कोणाक जाता हें? जाता न्हू. सो त्या टायमार आमी उतराचेरूच रावपाक जाय. जेन्ना तो आमकां आमच्या कानान फोट येवन सांगता, आमी स्वत उलोवपाक जाय. स्वत सांगता देवान आमकां गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग म्हटल्यार आमच्या जिवितान कितेंच उणें ना. पूण तो येवन आमच्या मतीन घालता न्हू. पळय सगळ्या बेसांवांनी भरला देवाचें उतर म्हणटा, तुका दाखयता तो खंय कितें ना पळय तें. सो तेज्या फोटीक आमी पडपाचें ओ ताका धांवडान घालपाचो? आनी खंय धांवडान घालतली? देवाचें उतर उलोवन. देवाचें उतर उलोवन. एकदांच उलोवपाचें देवाचें उतर? सदांकाल उलोवपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी हें देवाचें उतर उलयतात न्हू तेन्ना भितरसून आमची नवसरणी जाता. पूण आमकां कितें जाय? आमकां पयलें भायल्यान दिश्टी पडपाक जाय न्हू. कितलीं जाणां आमची भाव भयणां देवाचें उतर उलोवन रितीराक येनासतना ती फकत वायट बुकलेट जी JCLMची आहा ती वाचून तेजेर नियाळ करून तेजे उतराची चिंतना घडोवन जें कितें उतर उलयतात तेजी चिंतना तेजेर त्याच उतराचेर चिंतना घडोवन ती आपल्या कोश त्रासांतली भायर सरलेली आहात. आनी देवूय तर उलयलो जेन्ना काळोख तेणें पळयलो, तेणें काळोख तूं उजवाड जा म्हणोंक ना, तेणें म्हटलें उजवाड जा. कित्याक तेका खबर आसलेली तेका कितें जाय तें तेणें उलोवपाक जाय. आनी तीच अथॉरिटी आमकां आतां आमकां दिल्ली आहा ह्या प्रितुमेचेर. पूण आमी उलयतात काय? कितलीं उलयता आमी देवाचें उतर? आमच्या परिस्थिती जेन्ना येता वो आमकां कितें एक आमी दुयेंसाक सांपडटा कितलें हें उतर आमी उलयता? त्या टायमार आमी सैतानाची गुलाम जातात न्हू. आमची चिंतना सगळें जें कितें संवसार दाखयता तोंडान आमी देवाचें उतर उलयता पूण तें
मॅच जायना. कित्याक जें कितें आमी उलयता तें उलयल्लें उतर आमच्या मोतीन आमी चिंतना घडोवपाक जाय. जोरी तर तूं म्हणटाय हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, तुवें चिंतना घडोवंक जाय की हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेन्ना तूं म्हणटाय हांव जेजू क्रिस्ताची कूड, जेजूक दुयेंस आहलें, जेजू सीक पडटालो ना. जेन्ना तूं पदवेन म्हणटाय हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, जाल्यार तुका कांयच लागोंक जायना. पूण आमी म्हणटात काय, आमी वाचता वायट बुकलेट वाचता, आमी दिसा दिसपटी वाचता. पूण अही जेन्ना परिस्थिती येता, अहें जेन्ना सिकनस येता, दोतोराचो रिपोर्ट आमचेशी उलयता, तेन्ना कितलें आमी उलयता उतर. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमकां खबर आहा देवाचें उतर कितें म्हणटा तेजी वळख आमकां गावल्या, पूण त्या वळखीन आमी त्या संबंदान रावंक सोदिना. घरा कडेन फामील आहा, तुमी तर तेंचे कडेन उलयत ना, जर ती आनीक तुमचेशी उलयतली. तेच भाशेन देवा कडेन आमी उलोवपाक जाय. आनी आमकां कशें उलोवंक जाता तेजें उतर घेवन. तेजें उतर कितें सांगता तितून तो आमचे कडेन उलयता. पूण आमी उलयता काय, वो आमच्या मनान सगळें वेगळेंच. उतरां आड सगळीं चिंतना, सगळें हुस्के, आनी मागीर आमी म्हणटा आमचें देव मागणें कित्याक आयकना. हुस्के खोती धरले जाल्यार आमची मागणी, आमी कितें मागता तें आमकां मेवतलें ना. पयले सुवातेर हुस्के खोती देवा कडसून येना. थँक यू जीसस. सो हुस्के खोती येयले जाल्यार त्या हुस्क्या खोतींक आमी धांवडावपाक जाय. आनी कशें धांवडावंक जाता, देवाचें उतर उलोवन. म्हाज्या जिवितान जेन्ना हांव रितीराक वयतालीं, बेश्टी वयतालीं, अहें तुमी बूक घेवन बरयता तशें कांय बरयनासलेलें. बेश्टी वयतालीं, सगळ्यांक वळखिलें जालें. घरा येयलीं, उतराची कांय वळख ना. पूण जेन्ना 2018 म्हाका उतर म्हाज्या काळजाक सारकें एक लागलें, तेन्नासून ह्या उतराची म्हाका वळख कितें ती म्हाका कळोन येयली. उतर कशें काम करता तें म्हाका कळोन येयलें. म्हाज्या जिवितान चडशें हांवें देवाचें सगळें बरेंपण पळयलां उतर उलोवन. पयलें म्हाका दिसतालें कितलें उलोवपाक जाय, कांय जायना. पूण जेन्ना तें उतर उलोवन उलोवन हांवें खूब म्हाज्या जिवितान हांवें कितें देवा कडेन मागोंक नासलें तें पासून म्हाका दिसोंक लागलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ह्या उतर इतलें पदवेन भरलेलें, ह्या उतर सगळें पदवेचें. सो हें उतर उलोवपाक जाय आमी. जायते फावटी आमकां वाज कहो येता न्हू उतर उलोवपाक. चड करून केन्ना वाज येता, जेन्ना आमी त्रासाक सांपडटा, जेन्ना आमी कोश्टान आसता, जेन्ना आमकां दोतोराचो रिपोर्ट मेवता. दोतोराचो रिपोर्ट आहा आमच्या कडेन, पूण देवाचोय रिपोर्ट आहा न्हू. देवाचो रिपोर्ट कितें, वीच स्क्रिप्चर, प्रेज गॉड, 1 Peter 2:24. आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, पूण खरेंच आमी तें बरेंपण आमी एक्सपिरियन्स करता आमच्या जिवितान. या, इट इज इन द फिजिकल, बट समटायम्स यू आर स्पीकिंग द वर्ड एंड यू से आय एम स्पीकिंग, बट नथिंग इज हॅपनिंग. म्हणना आमी आपूण कितलें उतर उलयता पूण कांयच जायना. प्रेज गॉड. It takes time. It is a process. It is a process. Sometimes it takes long time. But does it mean that you have to give up? Praise God. चड फावटी केन्ना केन्ना टायम लागता. आनी देवाक सारकी बरी भाशेन आमच्याकीन बरी खबर आहा सारको रायट टायम.
आमचें काम फकत उतर उलोवपाचें. उतर जावन आहा बी न्हू. ती बी आमी किल्लत घालूंक जाय. ती बी जशी वाडटा तेजें झाड जाता तें आमकां फळ दितलेंच न्हू. पूण तेजी पयलीं कितें करूंक जाय, राखण करूंक जाय. बी घातली आनी तेजी पर्वा करिना तूं, ती थींच आहा, तूं उदक घालिना कांय ना, प्रोटेक्ट करिना त्या बियेक, जाल्यार ती बी वाडून येतली ओ चोर चोरून वतलो. प्रेज गॉड. चोर कोण? सैतान. कित्याक जॉन 10:10 म्हणटा न्हू, थीफ कम्स टू स्टील. जॉन 10:10. जॉन 10:10 कितें म्हणटा? थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. वॉट ही वॉन्ट्स टू स्टील? ताका कितें चोरपाक जाय? देवाचें उतर. ताका कांयच प्रॉब्लम ना तुमी हिंगर येवन बसलीं, उतर आयकोन गेलीं, कांयच प्रॉब्लम ना. पूण जेन्ना तुमकां उतराची सोजमणी मेवता तो सारको आबूज जाता. कित्याक जेन्ना आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेवता आमी तेंच उतर आमच्या जिवितांत आपणायतात. प्रेज गॉड. ह्या उतराची सोजमणी मेळप म्हणल्यार भोव गरजेची. जायते फावटी आमी हिंगर बसलेले आसता, आमी आयकोता आमच्या कानांनी, पूण खरेंच काय आमकां बरे भाशेन तें उतर कितें शिकयलां तें आमकां आमचें दान मन त्या उतराचेर आसता? वो आमी हुस्के खोती काडटा? हिंगर बसोन आहा, पूण खरेंच काय आमी त्या उतराचेर आमचें दान मन दवरलेलें आहा? कित्याक ना? आतां प्रॅक्टिकल शिकता आमी. आतां हांव म्हणटालें न्हू की सैतान आमकां चिंतना घेवन येता. आतांय तुमच्या मतीन कितें तरी चिंतना आयल्यान. सो तुमी आतां चिंतनांक खंय धांवडटलीं? देवाचें उतर उलोवन न्हू. तुमचेर दवरलेलें आहा. तुमी तर ताका येवकार दिता जाल्यार तो शुअर एंट्री मारतलो. तुमी तर ताका दार बंद करता जाल्यार ताका एंट्री मारपाक आनी चान्स ना. प्रेज गॉड. सो आमचेर सगळें दवरलेलें आहा. पूण आमी गुन्यांवकारी कोणाक कोत्तात? देवाक. आमी इतलें मागणें कोत्ता पूण कांयच जायना. मागणें करपाक म्हणून एक सिस्टम आहा. जेन्ना एग्जाम्पल घेवया, आमी जेजूचोच घेवया. जेन्ना जेजू आपली मिनिस्ट्री स्टार्ट केली तेन्ना तो कितें कोत्तालो? मागणें कोत्तालो. आनी कितें कोत्तालो? 3 वस्तू कोत्तालो तो. पयलें म्हटल्यार प्रीच कोत्तालो, टीच कोत्तालो आनी हिलींग. हिलींग लास्ट. पूण आमकां कितें जाय पयलें? आमकां हिलींग जाय? तुमी हिलिंगाक येयल्या हिंगासर? ओ देवाचें उतर शिकपाक? प्रेज गॉड. पयलें देवाचें उतर तो शिकयतालो. तो देवाचें उतर परगडटालो, शिकयतालो आनी मागीर तो हिलींग कोत्तालो. ते तिनूय फटाफट. पूण आमकां 2 नाका, आमकां तिसरेंच जाय न्हू. तुका जाय माय तिसरें? ऑलरेडी तूं हील जाल्या न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणें. जेच्या गायने तूं बरी जाल्याय न्हू. प्रेज गॉड. सो जेजू जेन्ना मागणें कोत्तालो, जेन्ना तो दुयेंतांक बरो कोत्तालो, तो व्हडली मागणी कोत्तालो? कितें म्हणटालो? कितें उतरां म्हणटालो? ओके. आनी कितें म्हणटालो? ओके. आनी कितें म्हणटालो? प्रेज गॉड. तो म्हणटालो रायज अप एंड वॉक. उबो राव आनी चल. पूण आमी कितें कोत्ता? आमकां स्लायट तर दूख येयली आमच्या पांयान जाल्यार आमी ताका हुकूम घालता जेजूच्या नांवान? आमच्या तोंडांसून कसलीं उतरां भायर सरता? पोशेता? प्रेज गॉड. आमी पयलें कितें आहा तें दुखीचो ऑयंटमेंट बी लावंक भोंवतात न्हू. हांव म्हणना लावंक फावना, लावंक जाय. पूण देवाचें उतर फास्ट काम करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो जेजून म्हटलें रायज अप एंड वॉक. 3 वर्ड्स. 3च उतरां उलयलो.
आनी कितें डेफ स्पिरीट कम आउट. तो त्या आत्म्या कडेन उलयलो. स्पिरीट तो त्या स्पिरिटा कडेन उलयलो. डेफ स्पिरीट कम आउट. सो तुमकां दिसता आतां जें जेजून केलां तें आमकां करूं येता, आमच्यान करूं येता? कितलीं जाणां म्हणटा वय? कितलीं जाणां तयार आहा करपाक? प्रेज गॉड. कित्याक जें कितें जेजून केलां आमकांय करूंक तीच पदवी आमचे भितर घातलेली आहा. जेन्ना आमकां तेणें रोचल्या तेणें आपल्या सारकेली रोचल्या. प्रेज गॉड. सो आमच्या भितर तीच पदवी आहा. पूण ती पदवी आमी वेव्हारान घालतात. आतां कोण तुमकां तुमचे इश्ट मित्र मेवले, ते म्हणटा आपूण बरी ना, तुमी तांकां देवाचें उतर दिता? तुमकां कितें मेवलां देवाचें उतर, तुमकां कितें फायद्याक पडलां, तुमी तोंड उगडून तें उतर तांकां दिता? दिता? प्रेज गॉड. ती मानून घेता? आर्गां जेजूक. आमचें काम सांगपाचें. सांगपाचें कोहें काम कोत्ता देवाचें उतर तें फुडें तेंच्यांनी करपाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जेजूनय व्हडली मागणी करूंक ना आनी आमकांय व्हडली मागणी करपाची गरज ना. आमच्या काळजांतसून कितें भायर सरता तेजेर दवरलेलें आहा. पूण ती पदवी तेणें आमकां दिल्या. तो पावर आमचे भितर आहा. जेजून कितें केलां तितलें आमीय करूंक शकता. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू जॉन 14:12? थँक यू जीसस. कितें म्हणटा हिंगासर? वेरली वेरली आय से अनटू यू, ही दॅट बिलीव्स ऑन मी, द वर्क्स दॅट आय डू शाल ही डू ऑल्सो, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. कितें म्हणटा? वेरली वेरली म्हणल्यार कितें? खऱ्यांनीच. म्हणजे जेजू फोटी मारतालो? ना. पूण तो तरी पूण म्हणटा जें कितें आपूण सांगता तें कान दिवन आयकात. भोव गरजेचें. थोडे एक ट्रान्सलेशन म्हणटा ट्रुली ट्रुली आय सी. म्हणजे जें कितें हांव सांगता तें कानार तुमी घेयात. तें भोव गरजेचें. आय से अनटू यू, ही दॅट बिलीव्स. जो कोण सोत मानता. कोणाचेर सोत मानता? जेजूचेर सोत मानता. आनी जेजून जें कितें काम केलां तेजेर सोत मानता. तो कितें कोत्तलो? जेजून केलां तेज्या परस व्हडतीं कामां कोत्तलो. कित्याक? जेजू म्हणटा हांव म्हाज्या बापाशी वेता. तो आतां बापाशी वयच्या आदीं ताणें आमकां कितें दिलां? बापान आमकां कितें दिलां? पवित्र आत्मो दिला. सो जेजू तर थंय वचना आमकां पवित्र आत्मो मेळना. पयलो पवित्र आत्मो आसलो पूण कितें येतालो आनी वयतालो, आपलें काम करतालो आनी वयतालो. पूण आतां पवित्र आत्मो आहा. आनी जेजून जें कितें केलां तें आमी कोत्तेलीं जाल्यार आमी तेज्या उतराची वळख घेवप भोव गरजेचें. तेज्या उतरान आमी वेळ सारपाक, तेजें उतर आमी शिकपाक. जेजून जे कोणाक दिसनासलें तेंचे दोळे उगडले न्हू. कोणाक आयकूंक येनासलें तेंचे कान उक्ते केले. कोणाक चलोंक जायनासलें तेंकां 2 उतरां उलोवन तेणें चल म्हणून सांगलें. उठ आनी चल. आमच्यान तें करूं येता? वय. आमकां कहें कळटा आमच्यान करूं येता म्हणून? जेजून केलां म्हणून. आनी जेजूचें उतर सांगता. जॉन 14:12 कितें म्हणटा? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें तुमच्या कानार घेयात. कान उकडून तुमी आयकात हांव कितें सांगता तें. जीं कोण सोत मानता, सोत मानप म्हणल्यार कितें? सोत मानप म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर मानता.
ओके, डेफिनेशन ऑफ सत मानता इज, सत मानता बिलीव नो, बिलीव, बिलीवाचें डेफिनेशन कितें? बिलीव, बिलीव, वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीव? कॉन्कनेट इज सत मानता. No, I don't want the spelling, I want the definition. कोण तरी जाणा? बिलीफ म्हटल्यार कितें, तेजो मिनींग कितें? ओके, बट देर इज अ डेफिनेशन फॉर दॅट. तेका एक your actions corresponding to the message you have heard. आतां हिंगर तुमकां मॅसेज गावता. तुमी तर स्वत मानता जाल्यार म्हज्याकीन व्हडतीं कामां तुमी कोत्तेल्यात. आतां तें कितें म्हणटा उतर तुमकां आयकोंक येता. ओके, तुमी तितून स्वत मानता. सो बिलीव म्हटल्यार कितें? योर एक्शन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेसेज यू हॅव हर्ड. आतां तुमी हें उतर आयकलां जॉन 14:12. तितून म्हणटा तुमी तर स्वत मानता जाल्यार तुमी म्हज्याकीन व्हडतीं कामां कोत्तेल्यात. आतां व्हडतीं कामां कोत्तेलीं जाल्यार तुमी खरेंच स्वत मानूंक जाय न्हू. आनी बिलीव म्हटल्यार स्वत मानप म्हटल्यार कितें? आमची कोरण्यो एक्शन्स मॅच जाता जें कितें उतर सांगता पळय तें. प्रेज गॉड. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यान, तुमी बरीं जाल्यान. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना देवाचें उतर सांगता पूण आमचें एक्शन मॅच जायना, तें उतर कितें सांगता म्हणजे आमी स्वत मानिना. सो स्वत मानप भोव गरजेचें. आतां हें उतर म्हणटा जरी तर तुमी स्वत मानता जाल्यार जेजून केलां तें तुमीय करतल्यात. जेजूत हें उतर उलयता. हें उतर जेजू सांगता की तुमी तर स्वत मानता जाल्यार तुमी म्हज्याकीन व्हडतीं कामां कोत्तेल्यात. पूण तो कितें सांगता तितून आमी पयलें स्वत मानूंक जाय न्हू. आमी तर स्वत मानिना जाल्यार आमी व्हडतीं कामां करूंक पावतले ना. प्रेज गॉड. सो स्वत मानप म्हणल्यार आमचें एक्शन मॅच जाता देवाचें उतर कितें सांगता पळय तेका. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमी तर स्वत मानिना जाल्यार आमचें एक्शनूय मॅच जावचें ना. जर तर देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्या पूण तुज्या आंगान इतली दूख आहा, ती व्हडल्यान उलयता तुज्या कडेन आनी तूं तेंच स्वत मानता म्हणजे तूं देवाच्या उतराक स्वत मानिना. तूं बिलीव करिना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमच्या कुडीन कितें जाता, आमकां कितली दूख आहा तेजी पर्वा ना. पूण तूं कितल्या देवाच्या उतराचेर थीर रावता, देवाच्या उतराक वेंग मारून रावता, देवाचें उतर उलयत रावता तुज्या परिस्थितीन, तितलें तूं बरेंपण तुज्या जिवितान पळोवंक पावतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जर तर जेजू आमकां सांगता तुमी स्वत मानशात जाल्यार तुमी म्हाज्याकीन व्हडतीं विस्मितां करतलीं जाल्यार आमी त्या उतराक धरून रावचें पडलें. आनी कोण कोत्तलो म्हणून न्हू, पूण आमी आतां स्टेप आवट जावचें पडलें. आमी जे आमच्या कम्फर्ट झोनान आहा तितूनसून आमकां भायर सरोन जेजून कितें केलां, आमी जर स्वत मानता जेजून कितें केलां आनी तीच पदवी आमच्या भितर आहा जाल्यार आमी तें कोत्तलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जायते पावटी आमी स्वत मानता पूण त्याच टायमार सैतानाची फोटूय मोतीन आमच्या वाडे मारता. वाडे मारता न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हें उतर आमी उलोवपाक कितलें गरजेचें. पयले सुवातेर आमी तर स्वत मानता जाल्यार आमी तें उतर उलयतलीं. आमी तर स्वत मानिना आमी तें उलोवची ना. सो स्वत मानप पयलें. स्वत मानप म्हणल्यार जें कितें उतर आमकां सांगता त्या उतराक आमी एग्री जावप. आमची कोरण्यो जें कितें उतर सांगता तेज्या
ताका मॅच जावप. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जायते फावटी म्हणटात न्हू आमी, हांव जेजूच्या गायनी बरी जाल्या, आमी पिडेंत आहा, कश्टान आहा, आमी सुसेगाद न्हिदोन रावतात न्हू. जोरी तर हांव खरेंच सोत मानता जाल्यार कितें आसतली आमची कोरणी. देवाचें उतर म्हणटा म्हणटा आमी सोकास आमकां कितें जायनातलें करूंक तें करूंक लागतली. प्रेज गॉड. पूण आमी कोत्तात वा आमी सारकी ती फोट जी येयल्या आमच्या मोतीन तेजी सारकी गुलाम जाल्ली आहा. आमी ह्या संवसारान आसो सोड तो आपल्यो फोटी घेवन येतलो, पूण आमचेर तोल्लेले आहा. आमी तेज्या उतराक पाळो दितात वो आमी तेज्या फोटीक येवकार दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जोरी तो देवाचें उतर म्हणटा आमी जेजू बरोस व्हडती विजमिता, तेजेकीन व्हडती कामां कोत्तली जाल्यार आमी खऱ्यांनीच कोत्तली. पूण आमकां एक आवंडो आसपाक जाय आमच्या काळजान. वी शूड हॅव द डिझायर. आमकां तो डिझायर ना जाल्यार आमी करूंक पावतली ना. आनी तो आवंडो आमकां केन्ना येतलो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराक चड टायम दिता, देवाच्या उतरान आमी तेजी वळख घेवपाक आमी आनीक टायम सारता, तेजें उतर शिकता, तेज्या उतराचेर आमी मॅडिटेट कोत्ता, आमची चिंतनां घडयता, तेन्ना आमकां आमी तेका तेज्या सोयरी गतीन एक संबंद घडोवन येतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी करपाक जाय. आनी तें तर आमी कोत्तेले जाल्यार देवाच्या उतराक आमी टायम दिवचो पडलो न्हू. जेजून आमकां सगळें करून दवरलां, सगळें रेडी आहा, पूण आमी कितें करप, सोत मानप. जेजूक सोत मानूंक जाता आमच्या बिहाफाचेर. तेणें कितें केलां तें आमकां मेवतलें जाल्यार जेजून सोत मानूंक जाय, आमी सोत मानूंक जाय. आमी सोत मानूंक जाय. प्रेज गॉड. सो सोत मानप हें भोव गरजेचें. आमी तर सोत मानता जाल्यार आमचें काम जालें. आनी देवाच्या उतराची आमी सोजमणी घेवपाक जाय. सोजमणी घेतली न्हू की तेज्या आनी कांयच चलना. तो कितलेय फोटी घेवन पासून येयलो जाल्यार आमकां एक कळटलें, एक ओंतोर करपाक, ही फोट ओ हें सोत. आमकां एक डिफरन्शिएट करपाक आमकां कळटलें. वो ताळो खरेंच गूड शेपर्डाचो वो तावो सैतानाचो. पूण तो ताळो आमी वखोतेलीन जाल्यार आमकां टायम सारचो पडलो, आमकां तेज्या संबंदान रावचें पडलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा जोशुआ 1:8, दिस बूक ऑफ लॉ shall not depart. How many times are we meditating? Whole day? अख्खा 24 वरां आमी देवाच्या उतराचेर आमची चिंतनां घडयतात. प्रेज गॉड. ब्रदर, कॅन यू पुट जोशुआ 1:8? थँक्यू जीसस. हालेलुया. कितें म्हणटा हिंगासोर? दिस बूक ऑफ द लॉ शाल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाय माउथ. म्हणल्यार कितें? हें सुमूर्तीचें पुस्तक तुमच्या ओंठाचेर आसपाक जाय. केन्ना आसपाक जाय? बट दाव शाल मेडिटेट देर इन डे एंड नायट. आमी दीस आनी रात देवाचें उतर हें आमच्या ओंठाचेर आसपाक जाय. that thou may observe to do according to all that is written. मागीरूच जेन्ना आमी दीस आनी रात देवाचें उतराचेर आमचें मन दवरतात तेन्ना कितें जातलें? आमकां कळोन येतलें देवाचें उतर आमकां कितें सांगोंक सोदता. देवाचें उतर आमकां आमचे कडेन ह्या पवित्र पुस्तकान जें कितें आहा
तें आमी कोहे आपणायतली तें आमकां सांगूंक सोदता. प्रेज गॉड. According to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have success. What are the other translation you can put? AMPC. So कितें म्हणटा आमकां हिंगासोर? दीस आनी रात हें सुमृतीचें पुस्तक आमच्या वोटांचेर आसपाक जाय. वोटाचेर आसपाक जाय म्हणजे कितें? आमी उलोवचें पडलें न्हू. हें देवाचें उतर आमी दीस आनी रात उलोवचें पडलें. आमी दीस आनी रात उलयता, वो आमी न्हिदोंक वयता तेन्नाच उलयतात. दीस तुवें बरो दिलाय सायबा, ही रातूय बरी दी, आनी मागीर सकाळीं फुडें आमकां बरी सकाळीं फुडें बरो दीस आमकां एक आमी आवडेतात. अहें जालां न्हू आमचें मागणें? फकत रातचेंच. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? दीस आनी रात. पूण दीस आनी रात आमी कितें करता? आमी चिंतना घडयता. दोतोरान कितें सांगलां? कितें आमच्या जिवितांत परिस्थिती आहा तेजेर आमची चिंतना दवरलेली आहा. आमकां कोणें कितें म्हटलां तें आमी चिंता. आतां सकाळीं कोण उठलो सपोज, ओके, सकाळीं उठना फुडें कितें करता? आमी सकाळीं उठना फुडें कितें करता? प्रेज गॉड. मोबायलाक हात लायता? व्हेरी गूड. थँक्यू जिजस. आमी उठना फुडें पयलीं आमी देवाचें नांव घेतात न्हू बिशाण्यार. उठ्ठानात जेजूक आर्गां दितात, बरो दीस फावो केला म्हणून. मागीर आमी आमच्या कामान मिसळ जातात. ओके. मागीर आमकां किचनान ब्रेकफास्ट रेडी करूंक जाय. भुरग्याक घोवाक सगळीं जी फॅमिलीन आहा तांकां. मागीर तूं भायर वयताय ब्रेड हाडपाक, थंय तुका कोण कितें म्हणटा? सकाळीं म्हटलेलें कितें तरी कोण तुका म्हणटा. सकाळीं म्हटलेलें तूं रात पासून तेजेरूच धरून हाय. तेणें म्हाका सकाळीं म्हटलेलें. जायना हें तुमकां? पूण हिंगासर कितें म्हणटा? दीस आनी रात हें सुमृतीचें पुस्तक तुमच्या वोटांचेर आसपाक जाय. जें कोणें कितें म्हटलां तें आमच्या मनानूय आहा आनी आमी तेजेरूच आमची चिंतना घडयतात. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण आमी कितें करूंक जाय? कोणूय आमकां कितें म्हणत पासून जाल्यार आमी त्या मनशाक ब्लेस करूंक जाय. आमी तेज्या खातीर मागणें करूंक जाय. कित्याक तो मनीस आमच्या आड येयना. तो मनीस आमच्या आड येयना. पूण आमकां जायते फावटी दिसता तो मनीस न्हू, तेका उजार कोत्ता. कोण उजार कोत्ता? सैतान उजार कोत्ता. सो ही तर आमकां खबर आहा आनी हें तर आमी बरे भशेन हेजी सोजमणी घेतली जाल्यार कोणूय आमकां कितेंय म्हणोंक आमकां केन्नाच लागचें ना. प्रेज गॉड. तेणें कितें म्हटलें म्हणून तेजेर आमकां चिंतना आमची घडोवपाची गरज ना. आमची चिंतना जावनी देवाच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक हिंगर म्हणटा दीस आनी रात हें सुमृतीचें पुस्तक तुज्या वोटाचेर आसपाक जाय. पूण त्या टायमार वोटाचेर हें पुस्तकान कितें बरयलां तें येता ना. कित्याक येना? चिंतना येतात न्हू. तेणें म्हाका कहेंच म्हटलें तहें. आतां सकाळीं म्हटलेलें आख्खो दीस कोणें पिड्यार करून घेतलो? आमीच घेतलो न्हू. आनी मागीर आमी कितें म्हणटा? तो सैतान येयलो न्हू आनी तेका म्हाज्या फुड्यान दवरलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हे बारीक बारीक स्मॉल थिंग्स. पूण हितून आमी जायते शिकता. जरी तर आमी एक कितें म्हणटा एक प्रयत्न केलो न्हू, हे बारीक बारीक वस्तू जेन्ना आमच्या जिवितान येता न्हू, आमच्या आड येता न्हू, देवाचें उतर तर आमी उलयलें न्हू, कितलें बरें जातलें आमचें जिवीत. पयले सुवातेर आमकां राग येवचो ना. आमचे भितर जो मोग ओतयल्लो आहा तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दितले. कित्याक आमकां खबर आहा तें मनशाचें कांयच ना. तो मनीस न्हू जो कितें आमकां म्हणटा पळय तो एक आत्मो.
मेळो आत्मो तांकां उजार करता. ही तर आमकां सोजमणी मेवली जाल्यार आमचें जिवीत कितलें बरें जातलें. आनी ही सोजमणी तर आमी घेतली जाल्यार हे सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटांचेर दीस आनी रात आसतलेंच. कितेंय जावं परवा ना, पूण हें देवाचें उतर आमच्या वोटांचेर आमी आसपाक एक सोयी करपाक जाय. दीस आनी रात आमी तेज्या उतराचेर तर आमचें मन आनी धान दवरलें जाल्यार तेंच उतर आमकां शिकयतलें. तें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता, आमकां कोण येतलें तें उतर आमच्या कडसून आमकां कितें आमी कितें केल्लें जाय त्या उतरा प्रमाणें. तें उतर सांगता त्या प्रमाणें तर आमी कोत्तेलीं जाल्यार आमचें धान आनी मन आमी देवाच्या उतराचेर दवरपाची गरज. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हिंगासर पयलें कितें म्हणटा, दीस बूक ऑफ लॉ. लॉ म्हटल्यार कितें? कायदो. कसलो कायदो आहा? देवाच्या उतराचो. देवाचो उतर जावन आसा एक कायदो आनी त्या कायद्या प्रमाणेंच चलता. सो आमची सिस्टम तर आमी थंय अप्लाय केली जाल्यार ती जें उतर आमची सिस्टम तर आमी थंय अप्लाय केली जाल्यार तें उतर काम करतलें आमच्या जिवितान? ना. कित्याक तें कायद्या प्रमाणें चलता. फॉर एग्जाम्पल आतां कायदो म्हटल्यार आमकां ट्रॅफीक कायदे आहात न्हू, ट्रॅफीक सेलाचे. हेल्मेट घालिना जाल्यार कितें आहा? फायन आहा. प्रेज गॉड. तें आमी घालिनासतना वयता? ना. सोयी जाल्या. पूण हिंगासर आमकां फायन ना. देवाच्या उतराक आमकां फायन ना म्हणून आमकां आमचें जिवीत आमी जाय तशें आमचें चलयता. हिंगासरूय कायदो लागता पूण हिंगासर फायन ना न्हू, पूण ट्रॅफीक सेलाक फायन आहा. सो हिंगासर फायन ना कित्याक देव आमचो खूब मोग करता. ताका नाका आमकां फायन दिवपाक वो आमकां कितें म्हणटा तें पनिशमेंट दिवपाक. कित्याक जेजून ऑलरेडी पनिशमेंट आमचो आपल्यान खुर्सार घेतला. पूण हिंगासर पनिशमेंट ना, हिंगासर फायन ना म्हणून आमी तो कायदो वेव्हारान घालिना. पूण जेन्ना तो ट्रॅफीक सेलाचो कायदो आहा आमी सारकें आमचें पल्युशन, आमचें इन्शुरन्स, हेल्मेट सगळें आमी रेडी करून दवरता न्हू. आमकां जाय तें फायन पे करूंक. एक केन्नाय जाता मिस्टेक, पूण एकदां तुका फायन पडटकूच तूं आनी मिस्टेक करतलें? ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो तेच भाशेन हें देवाचें उतर जावन आसा एक कायदो. म्हाका उगडास येता, गेल्या म्हयन्यान हांव जेन्ना मार्केटान गेल्ली हांवें बायक व्हरोन गेटी फुडल्यान लायली. गेट तर हिंगोर एंड जाता जाल्यार म्हाजी बायक हिंगासर आहा. पूण म्हाजी मिस्टेक कितें? हांवें पार्क केली आनी लॉक करूंक ना. सो लॉक करूंक ना म्हणून आनी कोण येयलो आनी म्हाजी बायक सारकी गेटी फुडल्यान लायली आनी आपली बायक म्हाज्या प्लेसीर घातली. म्हाका खबर ना. जेन्ना हांव येयली सगळें कितें जाय आसलें तें घेतलें आनी येयली जाल्यार म्हाजी बायक ना. आतां हांवें कितें करपाचें? हांव आर्गां दीत रावली, प्रेझींग टांग्स करीत रावली. आनी थंय एकलो इन्स्पेक्टर आसलो, ताका विचारलें म्हाजी बायक ना. तो म्हाजी बायक उखलून येल्या. तुवें खंय पार्क केल्ली? आमले गेटी सायडीक केल्ली. आतां तो म्हाका कितें दाखयता? फोटो दाखयता. तेणें फोटो काडला बायक उखलच्या पयलीं आनी त्या फोटोवार दाखयता म्हाजी बायक सारकी मोदेकात आहा पळय ती. पूण हांव चिंता, ताका हांवें कांय म्हणोंक ना, हांव चिंता म्हाज्या मनान हांवें बायक सायडीक लायल्या ती मोदें कशी येयली. मागीर म्हाका उगडास येयलो की हांवें बायक लॉक करूंक नासली. आनीक एक दादलो थंय तोही पार्क केल्ली, तोय म्हणटा आपणें सायडीक केल्ली म्हाजी बायक मोदें आहा पूण हांवेंनूय लॉक करूंक नासली. सो कन्फर्म जालें ना. आनीक कोणाक पार्क करूंक जाय म्हणून म्हाजी बायक काडली आनी मोदेकात घातली. आतां ह्या परिस्थितीन कितें करपाचें? रागार जावपाचें वो त्या मनशाक कितें म्हणपाचें? ना. संतोश भरीत जावपाचें. पूण आतां म्हापसा थंय मार्केट, फीश मार्केट आहा थंयचोसून आतां पुलीस स्टेशनार वचपाक
पुलीस स्टेशनार आहा बायक. आतां थी वयतली जाल्यार चलोन कशी वयतली? बरें कडकडीत वतूय ना चलोन वयतली म्हणल्यार. सो हांव त्या पुलिसाक सांगता मातशें ताका हाडून दिवंक लाय. तो म्हणटा ना तुका थीत वयचें पडटलें. लागीं म्हणटा तो, तूं चलोन वच. आतां हांव रागान बसतां वो हांव संतोश भरीत जाता. मागीर हांव गेलीं खंय तरी गेलीं जाल्यार आतां फायन भरूंक जाय. फायन भरच्या पयलीं हांवें कितें केलें, म्हाका एक विजडम कशी येयली. तेंच्या खातीर मागणें केलें. कोणा खातीर? पुलिसां खातीर. तांकांय मागण्याची गरज न्हू. मागणें केलें. हांव म्हाज्या मतीन करतां आनी तें मागणें करून जातात तो पुलीस म्हाका म्हणटा मॅडम मॅडम पयलो मातशी तो खूब बरे भाशेन उलयतालो पूण आतां सारको बरे भाशेन उलोवंक लागलो. म्हणजे तो पयलो खूब रागान बोल्लो पूण जेन्ना तें मागणें केलें तो बरे भाशेन उलोवंक लागलो. मॅडम तुजी गाडी व्हर आनी दुसरे फावटी लायना काय. हांवें म्हणलें इतलें फायन भरून आनी दुसरे फावटी लायतलें हांव शिकलें न्हू आतां. सो आमकां तर खबर आसलेली हें उतर जावन आसा कायदो आनी तो कायदो तर आमी मोडीत जाल्यार आमकां फायन आहा जाल्यार आमी तो कायदो मोडपाची नासली. बट जेन्ना आमी ट्रॅफीक सेलाचो कायदो आहा जाल्यार आमी कितली चतूर आसतात न्हू. ट्रॅफिकाक स्पीड आसता ते स्पिडीक ते स्पिडी वयर तुका चलोवंक जायना. तुका हेल्मेट जाय, इन्शुरन्स चॅक करता, सगळें चॅक करता. पूण आमचो बापूय स्वर्गीचो बापूय कांय चॅक करिना आमचें. तो रावला. आमी केन्ना येतलीं तेज्या उतराक वेंग मारतली पळय ती आनी तेजें उतर सांगता तें कोत्तलें म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. देवाचें उतर जावन आसा कायदो. आतां कायदो म्हटल्यार कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणें लॉ म्हटल्यार कितें कोणाक खबर आहा? लॉ म्हटल्यार कितें? ओके तेच्या पयलीं आतां कायदो आमी एक कायदो पयलो. आतां लॉ ऑफ ग्रॅविटी आहा. सगळ्यांक खबर आहा लॉ ऑफ ग्रॅविटी म्हटल्यार कितें? वयरसून उडयता ते सकयल येता. हिंगासोर फोंड्या येयना. ना येयना. उडोवन पळोवया. शुअर तुमी? येता सकयल? प्रेज गॉड. ओके. तेच भाशेन आतां हो तर मोबायल हांवें वयर उडयलो जाल्यार सकयल पडटलो. कित्याक तो एक कायदो लॉ ऑफ ग्रॅविटी. सो आतां लॉ म्हटल्यार कितें? नॉट संवसाराचो. वॉट इज लॉ? डेफिनेशन ऑफ लॉ. It is a universal established principle. Anyone who involves in it, the result is the same. जे भाशेन आतां लॉ ऑफ ग्रॅविटी आहा तितून आमी मिसळ जातात तो सगळ्यांक सेम. सो तेच भाशेन देवाचो कायदो आहा देवाच्या उतरा प्रमाणें जेन्ना आमी तितून मिसळ जाता तो सगळ्यांक सेम. समजलें? प्रेज गॉड. जरी तर हो मोबायल तर हांव वयर उडयतां जाल्यार तो सकयल येतलोच. कित्याक हांव तितून इनवॉल्व जाता न्हू. लॉ ऑफ ग्रॅविटीन हांव इनवॉल्व जाता. तेच भाशेन देवाच्या उतराचो कायदो आहा. जेन्ना आमी त्या उतरान मिसळ जाता हांव इनवॉल्व जाता तें उतर तर म्हाका काम करता जाल्यार तुकाय काम करूंकूच जाय. कोत्ताच. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो हे भाशेन देवाचें उतर काम करता आमच्या जिवितान. सो आमी जोशुआ 1:8 आसलेली दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट. म्हणजे तो सदांकाल तुज्या वोटांचेर आसपाक जाय. तुमी गोरू पळयला? काव कितें करता? कितें चावता? ग्रास. रोखडीच चाबोन काबार करता न्हू.
ती चाबत रावता न्हू, सारको तेजो ज्यूस काडटा. तेच भाशेन हें उतर आमच्या तोंडान आसोंक जाय. आमी तेजो ज्यूस काडपाक जाय. आनी तेजो तर आमी ज्यूस काडटले जाल्यार हें उतर आमी उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हें उतर आमी उलोवपाक जाय. उलयतात काय आमी? आमी त्या गोरवा भाशेन जावपाक जाय न्हू. ते गोरू पळय थोकोना, ते चाबत रावता. ते कितले चाबता तितलो तेका ज्यूस मेवता. ते चाबोन 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 सारकें ते ज्यूस तेजो काडून उडयता. तेच भाशेन हें उतर आमच्या जिवितान आमी चाबत रावपाक जाय. चाबत रावपाक जाय म्हणजे उलयत रावपाक जाय. आमकां कितें दिसती पडटा तेजेर आमी सोत मानूंक जायना, पूण आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तेजेर आमचें आमी मन दवरूंक जाय. कित्याक भावार्थ म्हटल्यार आमकां कितें दिसना तें, वय न्हू. आमकां कितें दिसना तें, आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना तुमकां खबर आहा अंजिराच्या झाडाची फिग ट्री खबर आहा? सगल्यांक खबर आहा? प्रेज गॉड. आमी थंय मार्क 11:12. थँक यू जीसस. आतां ही खबर कसली? जेजून झाडाक शिराप घातलेले पळय तेजी खबर. सगल्यांक खबर आहा? कसलें झाड तें? अंजिराचें. ओके. सो हिंगर कितें म्हणटा, ऑन द डे फॉलोवींग वेन दे हॅड कम अवे फ्रॉम बॅथनी ही वॉज हंग्री. सो जेन्ना तो दीस आयलो ते येताले, खंयसून येताले? बॅथनीसून. आनी ताका भूक लागली. कोणाक भूक लागली? जेजूक भूक लागली. ओके. 13. And seeing in a distance a fig tree. तेणें पयसान कितें पयलें? अंजिराचें झाड पयलें. पयसून पयलें तेणें. ओके. त्या अंजिराच्या झाडाक कितें आहलें? पानां आहलीं. इट वॉज कवर्ड विथ लिव्स. ही वेंट टू सी इफ ही कूड फायंड एनी फ्रूट. जोरी तर झाडाक पानां आहा जाल्यार फळ आसोंक जाय? आसोंक जाय? तेजो एक कॅरेक्टर तो. तेका तर पानां आहा जाल्यार तेका फळ आसपाक जाय. फॉर इन द फिग ट्री द फ्रूट अपियर्स एट द सेम टायम एज द लिव्स. सो तेजो कॅरेक्टर दिला पळय थंय. कितें म्हणटा? जेन्ना त्या झाडाक पानां आसता तेका फळूय आसपाक जाय. तेजो एक खाशेलेपण तें. इट इज इट्स कॅरेक्टर. बट वेन ही केम अप टू इट ही फावंड नथींग बट लिव्स, फॉर द फिग सीजन हॅड नॉट येट कम. म्हणजे त्या झाडाचो सीजन नाहलो, पूण त्या झाडाचें एक कॅरेक्टर आहा. जेन्ना ताका पानां आहा ताका फळूय आसपाक जाय. आनी जेजू जेन्ना पासार जातालो तेणें पयसून तें झाड पयलें. झाड पयलें म्हणल्यार ताका ती पानां दिसलीं. ती पानां तेजीशी उलयली. पानां आहा जाल्यार फळ आसपाकूच जाय. पूण जेन्ना तो फुड्यान गेलो ताका फळ मेवलें ना. फळ मेळोंक ना. प्रेज गॉड. 14. And he said to it, no one ever again shall eat fruit from you. And his disciples were listening to what he said. So जेजून कितें म्हटलें? हेज्या फुडें कोणूच तुजें फळ खावचो ना. आनी ताज्या शिसांनी तें सगळें आयकलें. आनी ते चिंतूंक पडले, हो आनी कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? कित्याक म्हणटा? तांकां आतां एक हुस्को कसो जालो, हो हेणें कित्याक तो हें म्हटलें? पूण जेजून तो हें कित्याक म्हटलें? कित्याक जेन्ना त्या झाडाक पानां आहा म्हणटच फळ दिवंक जाय, पूण तें झाड दिना. तेका लागोन तेणें ताका
शिराप घातले न्हू. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू 11:20? 22. ओके 20. आता हे त्याच्या उपरांत in the morning when they were passing along, they noticed that the fig tree was withered completely away to its roots. Okay, before that sister, 18. Come down. Where he cursed the fig tree. Uh, 11:12, you go again. Okay, down. Okay, yes, other translation you can put. Okay, so, and Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. म्हणजे हेज्या फुडें आनी कोणूच त्या झाडाचें फळ खावचो ना. And his disciples heard it. ताच्या शिसांनी ते ऐकले. सकल. Down more. Okay, 20. In the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. So, हेज्या पयलीं जेजून कितें केलें? त्या झाडाक कितें केलें? शिराप सोडलें वो बसून तेणें जायते मागणें केलें? शिराप सोडलें. कितें? थोड्याच उतरांचें. हेज्या फुडें आनी कोणूच फळ खावचो ना. हांव तुका cursed. Okay, 21 it is. Okay, before the, okay, 21. And Peter, calling to remembrance, said unto him, आता कोणाक उगडास येयलो? पेद्रूक उगडास येयलो. Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. म्हणजे तेणें त्या झाडाक शिराप घातलेलो. आनी कोणें पळय आयकल्लें? पेद्रून. आनी पेद्रूक आतां उगडास येता. तें झाड पळोवन जेन्ना दुसऱ्या सकाळीं ते गेले, तें झाड उमटोन पडलेलें मुनानसून. आतां हें झाड उमटोन पडपाक मुनानसून जेन्ना जेजू उलयलो तेन्ना रोखडेंच जालें? मुनानसून घोडेक जालां. मुनानसून तेजी सुरवात जाल्या. पूण भायल्यान केन्ना दिश्टी पडलें? दुसऱ्या दिसा. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी उतर उलयता तेन्ना आमकां रोखडेंच जाय न्हू. पूण हिंगासरूय रोखडें जावंक ना. दुसऱ्या दिसा दिसलें दुसऱ्या दिसा. पूण मुनाक जेन्ना तेणें तो शिराप घातलो तें झाड थिंच्या थींच मेलें. पूण जेजून पयलें काय तें पडटा रावलो तो उलयलो आनी गेलो. सो आमच्याय जिवितांत कितेंय परिस्थिती आसूं आमी उतर उलोवपाक जाय. पूण जायते फावटी आमी उतर उलयता आनी दुबाव घेता. जातलें काय? हें उतर काम कोत्तलें काय? पूण जेजून तशें केलें. जेजू उलयलो आनी थंयसरलो भायर सरलो. पूण जेन्ना दुसऱ्या दिसा ते थंयच्यान वयताले तेन्ना कोणाक उगडास येयलो? पेद्रूक उगडास येयलो. आनी पेद्रून म्हटलें, सायबा तुवें त्या झाडाक पळय शिराप घातलेलोय तें झाड आतां उमटोन पडलां. सो आमच्याय जिवितांत कितें परिस्थिती आहा तेच्या कडेन आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. आमी कितें करता? आमी उलयता पूण आमी पोत्तून चॅक करता. जालां काय? जातलें काय? हें देवाचें उतर खरें काय? खूब आमकां दुबाव येता न्हू मोतीन.
Praise God. Thank you, Jesus. Let's go to 22nd. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Have faith in God. Praise God. So आमकां भावार्थ आसोंक जाय. कोणान? देवान. AMPC it says, have faith constantly. AMPC. Yeah. And Jesus replying said to them, have faith in God constantly. आमकां भावार्थ सारको चालूच आसता, कॉन्स्टंटली आसता. दुबाव येता, आमी थंय स्टॉप घालता. आमचो भावार्थ चालूच रावता. हिंगासर कितें म्हणटा? कॉन्स्टंटली. म्हटल्यार तो चालूच आसपाक जाय भावार्थ. कितें आमकां दिसती पडटा पासून जाल्यार आमी तेजेर स्वत मानप ना. पूण आमकां कितें पळोवंक जाय तितून आमी स्वत मानूंक जाय. सो हिंगासर जेजू एंड जीसस रिप्लायींग सेड टू देम, आतां कोणाक देम? फॉर द डिसायपल्स. हॅव फेथ इन गॉड. सो हो भावार्थ पासून आमकां हा तो आमचो हो देवान दिल्लो देणें. देवान दिल्लें देणें तें आमकां. इट इज अ गिफ्ट. पूण हो भावार्थ तर वाडटलो जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकोपाक भोव गरजेचें. कित्याक भावार्थ कहो येता आमकां? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आनी आयकोन. सो हें देवाचें उतर एकदां आयकल्यार पुरो न्हू. तो कंटिन्यूअस प्रोसेस. दीस आनी रात आमी हें उतर आयकपाक जाय. जे भाशेन सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या ओटाचेर दीस आनी रात आसपाक जाय, तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमच्या कानार दीस आनी रात पडपाक जाय. हें उतर आमी आयकत रावंक जाय. हें उतर जितलें आमी आयकता तितलें आमच्या काळजान वस्ती कोत्ता. जितलें तें काळजान आमच्या वस्ती कोत्ता, जेन्ना परिस्थिती येता, जेन्ना आमकां कितें दोतोराचो रिपोर्ट येता, हेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. आमच्या काळजान तर कांय ना, तोंडांसून कांय भायर सरचें ना. सो हें उतर आयकोपाक भोव गरजेचें. आनी आमचो भावार्थ चालूच आसपाक जाय. आमी ताका बंद घालपाक जायना. आमकां कितें दिसता, आमकां कितें आयकोंक येता, तेजेर आमी आमचें मन दवरता आनी आमचो भावार्थ आलता दोलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तोहें जावपाक जायना. ताका लागून हिंगासर जेजू हिंगासर म्हणटा, एंड जीसस रिप्लायींग सेड टू देम, हॅव फेथ इन गॉड कॉन्स्टंटली. म्हळ्यार एक सारको आमकां भावार्थ आसपाक जाय. तेजो फ्लो स्टॉप जावंक जायना. आनी तो भावार्थ तर तेजो फ्लो चालू उरतलो जाल्यार देवाचें उतर आयकोपाक भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता? प्रेज गॉड. सो नाव वील गो टू 23. बिफोर दॅट, सो हिंगासर जेजू म्हणटा आमकां हॅव फेथ इन गॉड. सो ही इज टेलिंग अस ऑल्सो, आमी भावार्थ धरूंक जाय बापाचेर. आमकां बापा भाशेन कित्याक जेजूनय भावार्थ धरलो कोणाचेर? आपल्या बापाचेर. सो तेंच आमी कॉपी करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ट्रुली आय टेल यू, हुएवर सेज टू दीस माउंटन. माउंटन म्हटल्यार कितें? खडप न्हू. Praise God. Everything that is not of the kingdom of God is a mountain. And हिंगासर कितें म्हणटा? Truly I tell you, खरेंच हांव तुका सांगता, whoever, कोणूय तो जावं, says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea. कितें म्हणटा? Says to this mountain. So first is what? You have to? No, pray, no? Pray, no? We are praying, no? Say. First say. Praise God. So first we have to say. Say to whom? Say to the mountain. आमी त्या खडपा कडेन तेका म्हणोंक जाय. कितें म्हणोंक जाय? तूं वच आनी दर्यान पड. आनी कहें तें म्हणटकूच आमी दुबाव धरूंक जाय?
पूण आमी दुबाव धरतात न्हू, आमी दुबाव धरतात आनी चिंतूंक लागतात जें कितें हांव उलयलां तें दर्यान खरेंच पडलां काय. पूण जेन्ना आमी भावार्थान सोत मानता जें कितें हांव म्हणटा त्या खडपाक वच आनी दर्यान पड, तें जालेंच. केन्ना जालें? जेन्ना आमी दुबाव धरिना पळय तेन्ना. एंड डज नॉट डावट एट ऑल इन हीज हार्ट. एट ऑल म्हणटा म्हणजे आमकां मातसो पासून दुबाव येवंक जायना. दुबाव खंय येवंक जायना? काळजान. डावट एट ऑल इन हीज हार्ट. But believes that what he says will take place, it will be done for him. So कितें गरजेचें? पयलें म्हणप. पूण आमी इतलीं वर्सां कितें करतालीं? मागणें करतालीं. सो पयलें कितें करूंक जाय? म्हणोंक जाय, ताका हुकूम घालूंक जाय, वच आनी दर्यान पड. ती कसलीय परिस्थिती जायना, तें कितेंय जायना, तें कसलेंय खडप जायना. जेन्ना तूं तोंड उकडून तें उतर उलयताय, त्या खडपाक सांगताय वच आनी दर्यान पड आनी तूं दुबाव धरिनाय, तें काम जालेंच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 24. For this reason I am telling you, whatever you ask in prayer. Whatever you ask in prayer. So first is what? Say. Second is what? Pray. So there are two things. First scripture is you have to say, speak to the mountain. 24, you have to pray. But all these years what we were doing, आमी कितें करतालीं? आमी मागणें करतालीं. आनी आमकां जाय तशें आमी मागणें करतालीं. देवाच्या सिस्टमा प्रमाणे आमी मागणें करिनासलीं. सो हिंगासर पयलें म्हणटा तूं म्हण त्या दोंगराक उठ आनी दर्यान पड आनी दुबाव धरिनाकाय, तें जालें म्हणून. तें दुयेंस जायना, तें कितेंय जायना, तुज्या घरान कितें तुका येवन सतायता, शांती ना, सवस्काय ना, तुजे कडेन उलय. आमी कितें करता? तें दोंगरा कडेन उलोवच्या भाशेक आमी मनशां कडेन उलयता. प्रेज गॉड. जेन्ना तूं ताका म्हणटाय आनी 24 तूं फॉर दीस रिजन आय एम टेलिंग यू, जेजू म्हणटा वॉट एवर यू आस्क फॉर इन प्रेयर, बिलीव, ट्रस्ट एंड बी कॉन्फिडंट. तूं सोत मान, तूं विस्वास दवर की हें तुवें कितें म्हटलां तें जालें, दॅट इट इज ग्रांटेड टू यू एंड यू वील गेट इट. हालेलुया. पूण संवसार आमकां कितें शिकयता? पयलें तूं पळय आनी मागीर तूं सोत मान. पूण संवसाराची सिस्टम हिंगर चलना. The system of the world contradicts to the system of God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. First is say, then pray, then third is believe. Believe comes in that also. Believe in your heart, it says, no? But two things what is important is say, pray. But where we are going wrong, we pray, we don't say. So believe is very important. Belief comes in 23, no? And do not doubt in your heart. Believe that. Praise God. Belief is required for everything. Yeah, the first one. 23. Can we go to 23? Sister, just scroll down. See, it says, truly I tell you, whoever says to this mountain, that means you have to speak, say, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt at all in his heart, but believes. So believe another step. See, believe is there only. You have to believe. But if you're keeping doubt in your heart, can you believe? No. Praise God. Thank you, Jesus. And it will be done for him. 24. So 24 you all have understood. कवला 24 कवला प्रे करूंक जाय. प्रे कशें करतले? कसलें मागणें जावपाक जाय आतां आमचें? देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमचें मागणें देवाक व्हडलें नाका. आमचें मागणें तें काळजांतल्यान येवपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी ताका रायट सिस्टम आहा उलोवपा खातीर. जे भाशेन आमी एग्जाम्पल जेजूचो घेतलेलो, जेजून कसो उलयलो, रायज अप एंड वॉक.
आयज गेट हिल्ड, डेफ स्पिरीट कम आउट. ही उतरां उलयलो तो तेच भाशेन आमी उलोवपाक जाय. आमकां व्हडली मागणी करपाची गरज ना. देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें मागणें जावंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके, इतले पासून समजलें? ओके, सो what is important? Say and pray. There are two things. Saying, when you say no, you are speaking to the problem. When you pray, you are speaking to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So now we'll go to Philippians 4:6. Now this is done. हे जालें. पहिले म्हण, मागणें कर. आतां फिलिपिन्स 4:6 कितें म्हणटा तें पळोवया. Thank you, Jesus. How to pronounce that word? Do not fret. Okay, praise God. Do not fret or have any anxiety. If you say, you pray, but you keep anxiety, तुम्ही उसके खोती दोत्ता, जातेले गाय, जावचे ना गाय, तेन्ना ते जायना. सो हिंगोर कितें म्हणटा आमकां? डू नॉट बी एंग्शियस ऑर वरीड. म्हणजे तूं उसके खोती बरी जायना का अबाउट एनीथींग. कित्याक पासो तूं उसके खोती काडिना काय. पूण जें कितें तूं कोत्ताय, एवरी सर्कमस्टन्स एंड सिट्युएशन बाय प्रेयर एंड पटिशन विथ थँक्स गिवींग. सो आमी कितें करचें पडलें? आर्गां आनी वाखाणणी दिवची पडली. आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता? थँक्स गिवींग. आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता? वो आमी उसके खोतीत काडटा. उसके खोतीत काडटा आनी मागीर आमी चिंतूंक पडटा आमचें मागणें आमी कितें मागलां तें कित्याक आमकां आमी पळयना. कित्याक आमी उसके खोती काडटा. पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस ऑर वरीड अबाउट एनीथींग. कित्याचोच हुस्को ओ खोती तूं काडिना काय म्हणटा. बट इन एवरीथींग, एवरी सर्कमस्टन्स एंड सिट्युएशन, सगळ्या परिस्थितीन तूं मागणें कर आनी तूं देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दी. Continue to make your specific request known to God. म्हणजे जें कितें तुजें आवड आहा तूं देवाक कळीत कर म्हणटा. कशें कळीत कर? आर्गां आनी वाखाणणी दिवन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता? समजला कितें तरी? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जायते फावटी आमी मागणें कोत्ता पूण आमचें मागणें रॉंग जाल्लें आहा. आनी आमी चिंतूंक पडटा कित्याक जायना, कित्याक जायना. आमी हुस्क्या खोतींनी बोत्ता. पूण हिंगासर तो देवाचें उतर आमकां क्लियरली सांगता, कसल्याच परिस्थितीचे हुस्के खोती काडिना काय. पूण जाता जाल्यार देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दी. तुजें जें कितें आवड आहा तें देवाक कळीत कर म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आर्गां वय. थँक्स गिवींग. वाखाणणी आर्गां इज सेम. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमी जेजू भाशेन करतलीं जाल्यार आमकां हें उतर भोव गरजेचें. हे उतराक आमी धरून रावपाक जाय, घोट धरून रावपाक जाय. पूण आमचें जेन्ना कितें आमकां देवा कडसून मेवता आमी पयस पयस वचोंक सोदता न्हू. तें सारकें? इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमकां सोत जाणां जावंक जाय आनी आमकां दिसता तें सोत आमकां स्वतंत्र कोत्ता. पूण तूं कंटिन्यू कोत्ता हे उतरान तूं देवाचो शीश जाता. हू इज अ डिसायपल? द वन हू कंटिन्यूज. एंड वी हॅव टू कंटिन्यू इन दीस जर्नी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आमकां ह्या देवाची उतराची जी आमी सुरवात केल्या तितून आमी कंटिन्यू करपाक जाय. ती काबार जायना. कित्याक आमकां जायतें आनी शिकपाचें आहा आनी देव आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोणाक कितें विचारूंक जाय? मावंटन म्हणल्यार तुजें प्रॉब्लम.
तुवें मावंटन पळयलाय तुमच्या सर भोंवतणी घरा फाटल्यान बी हा मावंटन खडप पळयलाय तें खडपाक तें रिप्रेजेंट करता पूण तें खडप न्हू तें आमच्या जिवितांतल्यो परिस्थिती आमच्या जिवितांतले त्रास कोश्ट जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना कितें दुयेंस येता तें जावन आसा खडप सो आमकां देवान पदवी दिल्ली हा त्या खडपा कडेन उलोवपाक तूं स्वता म्हणटाय तुज्या भितर ती पदवी आहा म्हणून त्या खडपा कडेन उलोवपाक आतां तुज्या आंगान केन्ना दूख आहा तूं आतां कितें करतलो मामीक सांगतलो ओ तूं उलयतलो कितें उलयतलोय 23 पळय कितें म्हणटा मार्क 11:23 मार्क 11:23 तूं त्या खडपा कडेन उलय खडप म्हणल्यार दिसती पडटा तें खडप न्हू ओ दोंगर न्हू आमचे त्रास कोश्ट थँक्यू जिजस पळय हिंगर कितें म्हणटा अश्योर यू अँड मोस्ट सॉलमली से टू यू हुएवर सेज टू दीस मावंटन म्हणल्यार तुज्या जिवितान कितें हा एक खडप कहें हा तेज्या कडेन तूं उलोवंक शकताय कितें म्हणून उलयतलोय तूं वच आनी दोरयान पड सपोज तुका शिकोंक जायना तूं कितें म्हणटलोय कोणाक म्हणटलें दोरयान पड जी हो जें तुज्या माथ्यार येता शिकतना तेका म्हणटलोय न्हू वच आनी दोरयान पड आनी तूं दुबाव धरीन आसा स्वत मानताय की तूं आतां बरो शिकताय आनी जे तुका कितें त्रास कोत्ताले ते वचोन दोरयान पडला म्हणून तूं स्वत मानताय बावार्थान जाल्यार तुजें काम जालें इवन तुज्या कुडीन एक दूख आहा तुजो केन्ना तुका दूख जाता केन्ना फुटबॉल बी खेळताय ओके फुटबॉल खेळतना तुका तुजो पांव केन्नाय आदवता दूख जाता तूं कितें म्हणटलोय जेजूच्या नांवान तुका हांव हुकूम घालता तुका म्हाजेर अधिकार ना तूं वच आनी दोरयान पड कोत्तलो मरे प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया थँक्यू जिजस प्रेज गॉड ओके सो वील स्टॉप हियर आर्गा तुका बापा वाखाणणी तुका बापा महिमा तुका बापा ह्या शिकोवणे खातीर जी तुवें बोस सोंपी करून आमकां शिकयलाय तुजें उतर जावन आसा सोत आनी ह्या सोताक आमी रावपाक तुजेर थीर रावपाक कित्याक हे स्वतूच आमकां स्वतंत्र करता पूण आमी तुजे शीस जाता जेन्ना आमी ह्या उतर जें आमकां मेळ्ळां तितून आमी कंटिन्यू करता आमी तितून मिसळ जाता तेन्ना आमी तुजें शीस अशें तुजें उतर म्हणटा आर्गां तुका बापा वाखाणणी तुका बापा आर्गां तुका बापा तुज्या पुता खातीर तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरल्याय आमच्या जिवितान कितेंच ना कितें दिसती पडटा तें ना म्हणून आमी सोत मानिना पूण आमकां कितें पळोवंक जाय तें आमी सोत मानता आनी हें उतर कितलें गरजेचें उलोवपा खातीर आमच्या जिवितान तें तुवें आमकां शिकयलाय आर्गां तुका बापा वाखाणणी तुका बापा महिमा तुका बापा हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचें नांवी कोत्ता आमेन आमेन आमेन